नमस्कार. पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागान आमी अशा जोडप्याक मेळपाक आयिल्ली आसा जी गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा, खास करून गोंयची खाद्य संस्कृती तिगोवन दवरपा खातीर वावुरता. घरकार इंजिनियर तशेंच घरकार आर्किओलॉजिस्ट दोगांनी आपल्या क्षेत्रांत खूब नामना मेळयल्या. दोगांनी मेळून उबारला हे डॉक्टर मलिक्स फार्म जे आसा हसापूर पेडणे हांगासर आयिल्ल्या गोंयकारांक तशेंच वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ल्या पर्यटकांक ती गोंयची खाद्य संस्कृती तशेंच सुंदर सैमाचो अनुभव दिता. आजचे आमचे पावर कपल कोण ते जाणून घेवपाक जाय पळयात. एक आर्किओलॉजिस्ट जेन्ना आपल्या अस्तित्वाची मुळां सोदूंक भायर सरता आणि एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर सैमान एकरूप जावंक सोदता तेन्ना सुरू जाता एक नवो प्रवास. परंपरेन बुडलेलो, ध्येयान प्रेरीत जाल्लो आणि सैमान विलीन जाल्लो. स्वादास्वादाच्या आयच्या भागात मेळया अशाच एका जोडप्याक. सावनी शेटये मळीक आणि चैतन्य मळीक शाराच्यो सुखसोयी सोडून पेडण्या हसापुरांत सादी पूण अर्थपूर्ण जीण आपणावपी सावनी. पुरातन भारतीय इतिहास आणि टेम्पल आर्किटेक्चराचे अभ्यासक. गोंयची खरी ओळख प्राचीन देवळां, लोककथा, सण उत्सव आणि लोक परंपरा या माध्यमांतल्यान उक्ताडार हाडटा. जाल्यार चैतन्यान आपल्या पडीक जमनीचे रूपांतर डॉक्टर मळीक फार्मान केला, जंय ऑर्गेनिक शेती, डेरी फार्मिंग आणि एग्रीकल्चर टुरिझमाचो सुंदर मेळ दिसून येता. हे जोडपे फक्त शेतीच न्ही जाल्यार एक चळवळ उभारता. सैमा कडेन, परंपरे कडेन आणि गोंयचे अस्मिताये कडेन नातें जोडपी. आयज पळोवया तांची फुडली सायड. पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 चो आजचो आमचो 50वा एपिसोड आणि आमच्या बरोबर आसा आमच्या आयच्या भागातले पावर पॅक कपल चैतन्य आणि सावनी. येवकार तुमकां. आणि जेन्ना आमी हांगासर एंटर्ड केले खरेंच ब्युटिफूल प्लेस आणि तुका विचारून दिसता की हाऊ मेनी इयर्स इट हॅज बीन नाव तुम्ही स्टार्ट केले? वी स्टार्टेड आमचे जे फार्मिंग आशिल्ले ते 2006 आमी स्टार्ट केले. 2006 ही कंप्लीट बॅरन जमीन आशिल्ली, कांयच नाशिल्लें हांगा. आणि गेली 9 वर्सां आतां आमकां कंप्लीट जाल्या. ती आमी मेहनतीन सगळें जे आसा ती सगळी ग्रीनरी तुम्ही जी पळयता. सो 9 इयर्स जाली आता. 9 वर्सां जाली आणि ही सगळी ग्रीनरी डेव्हलप करपाक साधारण 9 वर्सां गेली. सगळें बॅरन लँड इज नाव कन्वर्टेड इनटू एन ओएसिस. वाव. तुम्ही इंजिनियर, सो इंजिनियर असले की आमी चडशी जॉब्स पळयता, एक सेक्युअर्ड इनकम. बट वॉज इट अ रिस्क टेकिंग फॅक्टर आणि तू कसो म्हणजे कशें चिंतले हे करपाक स्टार्ट? कशें आशिल्लें, एक ओढ आशिल्लीच गांवाकडे येवपाची आणि आमची इतलीशी जमीन आशिल्ली. हांव जर सगळें सोडून खंय तरी शहरान गेल्लो जाल्यार ही जमीन अशीच पडून रावपाची. सो हांवें म्हणलें की लेट अस टेक अ रिस्क, लेट अस ट्राय. सो हांवें म्हज्या बाबाक सांगलें की तूं म्हाका 5 वर्सां दी, पळय, इफ यू आर नॉट सॅटिस्फायड देन वी कॅन थिंक अबाउट अ बॅकअप. कळ्ळें न्ही. बट देवाच्या कृपेन सगळें बरें जालें आणि वी स्लोली कन्वर्टेड दीस बॅरन लँड इनटू सच अ ब्युटिफूल पॅराडायस. यू कॅन से इट्स अ फूड फॉरेस्ट, यू कॅन से. ओके. सो खूपशी फार्म्स आमी पळयतात गोंयान आसा आणि वी प्रोमोट लायक फार्म्स सद्या. पण तुमच्या फार्माची कितें स्पेशलिटी आसा की वॉट इज डिफरंट इन युअर फार्म? सो सगळ्यान मेजर पोर्शन जो आसा न्ही तो आमी आमच्या फार्माचेर जे एग्रो टुरिझम आमी करतात तेतून आमचो फोकस जो आसा तो भुरग्यांचेर आसता, स्कूल पिकनिक्सांचेर आसता, स्कूल स्टुडंट्सांचेर आसता. की आमी ट्राय करता कितें की सगळीं जी ल्हान भुरगीं आमच्या कडेन येतात तांकां आमी एकदम यंग वयाचेर तांकां शेती बद्दल एक आवड निर्माण करपाची. तांकां एक शेतींतल्यान बाबा इट्स अ सक्सेसफूल बिझनेस मॉडेल. तेतून तुम्ही फुडें वचून खंय तुमची जमीन आसा जाल्यार तेतून तुम्ही शेती करू शकतात आणि एक प्रॉफिटेबल वेंचर कशें तुम्ही करू शकता हे तांकां एक खंय तरी आमी तेंच्या मनान घालतात. सो दॅट इज अवर मेन फोकस. दॅट इज वॉट सेट्स अस अपार्ट. नायस. आणि सावनी तू आर्किओलॉजिस्ट, सो तुवें ह्या प्रोफेशन तुजी कशें वॉट फॅसिनेटेड यू चूज करपाक? सो माझे एज एन आर्किओलॉजिस्ट काम एज अ कन्सल्टंट चालू आसा. प्लस म्हणजे चैतन्य व्हेन वी गॉट मॅरिड वॉज इट अ लव्ह मॅरेज? सो चैतन्य ऑलरेडी हॅड द फार्म आणि द मोर फोकस वॉज ऑन द फार्मिंग अँड विथ फार्मिंग ही स्टार्टेड डेअरी विच इज अन इंटिग्रेटेड. बट जस्ट फार्मिंगाचेर तुम्ही डिपेंड राहू शकना बिकॉज वी आर डुईंग इट ऑर्गॅनिकली. प्रॉपर रिटर्न्स येवपाक तुमकां जनरेशन्स वता. म्हणजे माड आज लायले आणि फाल्यां नाल काडले अशें जायना. यू हॅव टू वेट फॉर 10-15 इयर्स आणि कशें. सो वी वॉन्टेड टू म्हणजे वन ऑप्शन वॉज टू हॅव अ बॅकअप अदर जॉब इन अ सिटी अँड लुक एट द फार्म ऑन अ वीकेंड. ओके. पण झाड तुका रावचे ना, कीड लागला जाल्यार ना हांव शेनवारा पळयता अशें जावं शकना. सो वी थॉट लेट्स डायवर्सिफाय बट अराउंड द फार्म.
सो आता हांगा आमी तीन म्हणजे मेन फॅक्ट हे आसात पिलर्स की बाबा चैतन्याचा बाबा डॉक्टर भिवा मोईक इज एन PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ही गाइड्स ऑन द ऑर्गेनिक फॅक्टर्स ऑफ Okay. चैतन्य इज एन इंजिनियर. सो आम्ही आता खंय म्हणजे तुम्ही गोशाळेन पळयले ऑटोमेटेड उदक हे केला किंवा आणि खंय सायफन टेक्नॉलॉजी यूज केला, ड्रिप इरिगेशन यूज केला. सो वॉट आय एम डुईंग इज कंबायनिंग द कल्चर. So we call it like when we had done a wedding, एक Instagram page केली. It's called agriculture couple. Okay. So you cannot have agriculture without culture. हम्म. आणि when there is good agriculture म्हणजे when there is good produce म्हणजे prosperity असता तेन्नाच culture flourish जाता. So आता आम्ही हांगा with food is most म्हणजे आता जर नवीन मनीस कोण गोंयान आयलो ताका म्हणजे monuments आसा but where he will connect his food. So we are Right. trying to revive lost recipes here. वी आर ट्राईंग टू म्हणजे हॅव आता हांगा जर कोण बर्थडे करता फार्मार वी डोंट हॅव रेग्युलर गेम्स, वी हॅव अ पॉटर. Okay. आम्ही आता बलून्सचे वेगवेगळे टॉयज करच्या पेक्षा वॉट वी डू इज आम्ही नाल्लाचे चुट्टांचे पयलीं करताले. आता तू आर्किओलॉजिस्ट, सो तुका कितें दिसता की ट्रेडिशन्स ताची आमी आतां खुबशे ती आतां गायब जायत चल्ला, उरूंक ना. सो ते रिवायव करपाक वॉट एफर्ट्स लायक वी कॅन टेक? फर्स्ट इज अवेअरनेस मोस्टली विथ किड्स. आणि आम्ही जरशे म्हणटा पळय संस्कृती आमकां प्रोटेक्ट करून दवरूंक जाय. वी कॅनॉट प्रोटेक्ट इट. एक्झॅक्टली. इट्स लायक अ रिवर, इट कीप्स फ्लोईंग. फार्म करप लायक सगळे तू बाकीचे सगळे फॅक्टर्स तू डेव्हलप करता इट इज फायन, बट खाद्य संस्कृती जेन्ना तू म्हणटा तेन्ना हो थॉट कसो आयलो तुज्या, कोणे तकलेन आयलो? म्हणजे जेवण प्रमोट करपाचे किंवा पारंपरीक डिशीज कितें कितें जाय ते कितें रिसर्च बी कितें केलो काय कशें? हाव इट ना मेन कशें आशिल्लें न्ही की जशें सावनीन सांगलें की देर वर लॉट ऑफ लॉस्ट रेसिपीज. आयज कितें जालां की शहरीकरण जाल्ल्या कारणान आमचे जे जुने आजी किंवा पणज्यो आमच्यो करताल्यो जशें की एज सिंपल एज शिरवळ्यो. आयज सगळ्यांक मॅगी नूडल्स खबर आसा, पण Right. शिरवळ्यो विच वॉज अवर एक्च्युअल रायस नूडल्स अँड विच इज हेल्दी, ते इट वॉज लॉस्ट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. सो ते खंय तरी आमी रिवायव करपाक स्टार्ट केलें आनी थंयच्यान आमकां एक रिस्पॉन्स येत रावलो लोकां कडल्यान की ना वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दीस रेदर दॅन रेडीमेड फूड्स ऑर फास्ट फूड्स. सो देन वी डायवर्टेड अवर मेन फोकस की वी वॉन्ट टू गो फॉर स्लो कुक्ड फूड्स. आमचे जे एक्च्युअल गोवन जेवण आसा इट इज नेवर फास्ट फूड, रायट. इट इज स्लो कुक्ड. पण सावनी तुका जेवण करपाक येताले सगळे? पयलीं कांयच येनाशिल्लें. तू शिकले? हळूहळू म्हणजे जेन्ना आतां जेन्ना आमकां हांगा करपाक जाय. माय मदर इज एन एक्सलंट कुक आणि शी इज व्हेरी पर्टिक्युलर म्हणजे शी इज व्हेरी डिसिप्लीन. ते अशेंच जावपाक जाय. अँड माय फादर इज 100 times वर्स देन दॅट की ते तशेंच जावपाक जाय. म्हणजे आय हॅव लर्न शॉपिंग विथ हिम. म्हणजे ताका जर आमगेर कितें जुने घरान आमच्या कितें आसा जर अष्टम आसा जाल्यार तो फॉर्म म्हापशेच्यान हाडटलो. घोसाळी जाय जाल्यार मेणकुरच्यानूच हाडटलो. त्या जागेवरची हय, ते स्पेशलिटी. तशेंच तितले हे घेवन म्हणजे ही टॉट मी हाव टू बाय ते कशें घेवप कितें करप. सो आय न्यू वॉट म्हणजे शूड बी द फायनल प्रॉडक्ट. ओके. सो आणि म्हजी आजी जी आशिल्ली म्हणजे मॅटर्नल आजी. सो खूब जाणां म्हाका सांगतात की आय लॉस्ट हर व्हेरी अर्ली म्हणजे वेन आय वॉज इन स्कूल. पण खूप जाणां सांगता की तिने सादें जेवण सुद्दां न्ही म्हणजे बेश्टी दाळ सुद्दां केल्यार बरी लागताली म्हणून. इट वॉज अ व्हेरी सिंपल फूड. अँड देन आय स्टार्टेड थिंकिंग की आतां रेसिपीज आशिल्ल्यो आतां घोसाळ्याच्या सालाची चटणी किंवा आमगे आतां ल्हानपणान आमकां सांजचे आमी बटाट वडो बी वॉज मॅगी वॉज व्हेरी रेअरली फॉर मी म्हणजे वर्सान 2दा बी अशी. सो शेपूचे डोसा, शेपूचे पोळे किंवा अशें म्हणजे कणगाची खीर, कणगाच्यो नेवऱ्यो. दिस वॉज माय कॉमन. ल्हान आसतना तितलें आवडूं ना बट वी वर फोर्स्ड. बट नाव आय रिअलायज हाव इम्पॉर्टंट दॅट वॉज. म्हणजे आमी हांगा दुदयाची फुलां येता पळय ती फ्राय करून घेता. ओके. So that is something even best of the hotels you may not get. रायट. But only thing with this is you have to pre-book. आणि तुझी चॉईस किती असतली अबाउट फूड? तुझ्या घरान कशें जेवण असतले? म्हज्या घरान सिन्स माय मदर कम्स फ्रॉम कारवार, ओके, ताचे मातशे त्या सायडीचो इन्फ्लुएन्स आशिल्लो तो चड आशिल्लो. आणि Okay. म्हजी आजी जी मोर ऑफ नॉन व्हेज फिश? हय नॉन व्हेज फिश मातशे तिखट जेवण, लाल कलर. सो हे काही इम्पॉर्टंट आशिल्ले. म्हजी आजी जी आशिल्ली बाबाची आई शी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्रा. सो तिचो okay. त्या सायडींतल्यान थोडो तसो इन्फ्लुएन्स आशिल्लो. ओके, तांचे मातशे तिखट आशिल्ले पण तांचे मातशे चड काळसर आसताले. ओके, सो अशा पद्दतीन वेगवेगळे
कितें म्हणटा कॉम्बिनेशन म्हणजे माझ्या सायडीतले कॉम्बिनेशन सावनीच्या सायडीतले कॉम्बिनेशन अशें करून आमी सगळे आमचे हांगा Menu फार्माचेर create केला. सो रेसिपीज अ बिग लिस्ट ऑफ तुका मेनू हय. हांगासर मेळ्ळो हय. बिग नायस. आनी जेन्ना हांवें सावनीक फोन केलो ताका विचारलें तूं कितें प्रिपेअर करपाचें आसा तेन्ना म्हाका इतले ऑप्शन्स दिले ते केन्ना हांवें आयकूंक सुद्दां नाशिल्ले डिशिसांचे. आनी आज कितें करतलें फायनली कितें डिसायड केलें करपाचें? So we wanted to do something one which is from our farm आणि एक डिश म्हणजे जी आमच्या फार्मान डायरेक्ट मेळना बट इज फ्रॉम द वाईल्ड ओके फ्रॉम द फॉरेस्ट फूड. सो कितें एक करपाचें आसा सांग. फर्स्ट इज लिंबाचे रायते. सो लिंबाचे रायते लिंबाची सायज पळया कितें ती. हो आमच्या फार्मा वयलो. ओके सो वी दिस इज द लोकल लिंबू. सो आनी कसले केले तुमी कितें भाजयो किंवा फ्रुट्स कितें लायला हांगासर आनी? हांगा आमच्याकडे सीझन प्रमाणे वेगवेगळ्यो भाजयो फळझाडां ही सगळी लायिल्ली आसात. आतां करंटली जर तुमी फार्माचेर गेले जाल्यार भेंडे लायिल्ले आसात आमच्याकडे, वाली आसात, दोडकी आसात, मागीर कारांदे लायिल्ले आसात थंय, भात आसा आमचो जो उकडो तांदूळ म्हणटा तो आमच्याकडे आसा. मागीर फळांनी आमच्याकडे केळी आसात, केळीच्यो 2-3 वरायटीज आसात, पपायो आसात, मागीर नाल, सुपारी हे सगळे बाकी आसा, आमे आसा, काजू आसा, हे सगळे तुमकां वायड वरायटी मेळटा. सो जेन्ना हांगा येतली तेन्ना तुमकां एक फूल पॅकेज मेळटलो. जेवण तर बरें मेळटलें, ताच्या बरोबर सगळे तुमकां जे भाजयो म्हणा जी फ्रुट्स म्हणा ते तुमकां एक्चुअली हांगासर जाल्ले पळोवपाक मेळटले, म्हणजे फूल पॅकेज. सो आमी कितें करया पयलीं सांग येता. सो ही सामकी सिंपल रेसिपी. ओके की आमगेर घरा एकादश आसता म्हज्या पणज्यान पांडुरंगाचें देवूळ बांदिल्लें केळी. सो आमच्याकडे एकादशी आणि मागातली एकादशी असता तेन्ना आमचें सप्तक आसा. सो सप्तकाच्या वेळार दिस इज माय मदर्स रेग्युलर रेसिपी लिंबाचे रायता. इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग. हांव फर्स्ट टायम आयकता लिंबाचे रायते. खबर नासता. सो इट्स लायक चटणी बट विथ लिटल कर्ड Okay. अँड लिंबू. सो इट्स लायक दॅट टँगी स्पायसी स्वीट कॉम्बिनेशन. वाव. हे आम्ही सोय घेतला, साखर, पंचामृताचे पिंक सॉल्ट, दही हे आमच्या फार्मा वयले, लिंबू आणि मिरसांग, ओके हिरवी मिरसांग. येस. सो आम्ही आता हिरवी मिरसांग आणि सोय वाटून घेतला. मातशी पातळशीच वाटपाची, पण उदक चड वाटपाचें आणि एकदम बारीक वाटलायस तू. हय, बारीक वाटला पूण धंय घालतकीर आनी उदक सुट्टलें न्ही. सो Okay. चड उदक घालपाचें ना. आणि आता हातून आपल्याक जाय तितली साखर घालपाची. सॉल्ट ओके ओके लिंबू. ओके लिंबाचे रसान हे करपाचे. हय. हे आता दही घालून हे आता कर्ड मिक्स करपाचें. हे जेन्ना घरा करता न्ही आमी हे करून दवरता आणि हे लास्ट सर्विंगाच्या वेळार मिक्स करपाचें, Okay. नाल्यार उदक सुट्टा. दॅट्स इट. इतले हे करून. इट्स रियली अ न्यू रेसिपी टू मी आणि म्हाका दिसता खुबशे पळोवपी आसले तांच्या खातीरूय न्यू आसलेली, So पण हे ट्रेडिशनली आता आशिल्ली एक्झिस्ट traditionally करताली आशिल्ली. हय, ही म्हज्या आणि वी डिडंट इवन नो. फक्त धंयानूच हाची. आणि म्हज्या आजीन म्हाका सांगिल्लें आनी म्हणजे माय मदर इज व्हेरी स्ट्रिक्ट म्हणलें न्ही विथ फूड. सो अशें केन्ना टेस्ट करप ना. ऑलवेज टेस्ट ऑन द बॅक साइड. ओके कित्याक एनी पर्टिक्युलर रिझन? आमी तेच हात खंय लागता उश्ट्याचो. ओके आणि दुसरें म्हणजे जर कितें तिखट आसत ती हाताक तिखसाण उरता. सो शी सेड ऑलवेज टेस्ट ऑन द बॅक साइड. अच्छा ओके. सो दिस इज द ट्रेडिशनल. सो आय एम टेम्प्टेड टू टेस्ट. सो कॅन आय टेस्ट? हे मागीर आम्ही परत याचा आस्वाद घेतली, पण हाणे सांगला तसे आय रियली वॉन्ट टू टेस्ट. सो हातून मागीर साखर. रियली अमेझिंग, व्हेरी नाईस. खरे खूप टेस्टी झाला. आणि म्हणटा तशी ती ट्रेडिशनल ऑथेंटिक टेस्ट परफेक्ट. कोण आयलो घरान कितें तरी वेगळें करपाक जाय. कोर्सान गेले, काढले कितें तरी केले. म्हणजे घोसाळ्याच्यो शिरो काडल्यो, चटणी केली. आपले काळींग आसा जे व्हाईट पार्ट आसता ताजो सुद्धा करतात. तातूंत डोसा करतात, डोसान घालतात. म्हाका ते सावनी बरोबर आमी भरपूर एक फूल सिरीजच करू शकता. आणि त्याचे सोशल मिडियाचेर पळयला हांवें द वे शी एक्सप्लेन्स आणि सगळे ते ऑथेंटीक डिशीज तुजे किंवा कशेंय कितें तूं सर्व करता हांवें सगळें पळयलां. ते आमचो आनीक डिश आमी करपाची आसा, पण तो डिश करच्या पयलीं आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक.
हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आमची पहिली डिश तयार आसा आनी आतां आमकां सावनी आनी चैतन्या कडल्यान आनी एक स्पेशल डिश शिकपाक मेळटली आनी ती खंयची ती विचारया आमी. सो आमी हे जंगलान मेळटा हांगा शिवारीचे कोंब म्हणटात. शिवारीचे कोंब हय किंवा कोंबच्यो. कोंबच्यो हय. कोंबच्यो So So, this अशें was तुमकां our दिसता जाल्यार तुमी घेवं treat शकता. for, श्रावण. अशेंच आसता की हे कितें कवरिंग अशेंच आसता. अशेंच आसता म्हणजे ते, सोलपाचे बी कांय ना हे पडटा. ते अशेच रेडी करून बायलां विकतात. हा ओके ओके पण थोडे हे बारीक येतात. हे हाची ती भाजी करतात तोंडाक कशे. ओके सो जे कितें कितें जावं शकता जशे आमी म्हणजे अळमी करतात हय. पळय, तशे हाचे तोंडाक कशे करतात. ओके म्हणजे आणि हे सगळे रवा फ्राय करपाक मेळटा. ओके रवा फ्राय मागीर तोंडाक आनी हय. कितें करता ताचे आणि असे बेसिक असे म्हणजे कढी टाइप कशे किऱ्यांनी घालू हय. शकता अशें. Okay, So, so आनी एक but interesting it's a असो पदार्थ. delicacy कशें. आणि इट इज व्हेरी सीझनल. अशें न्ही की हे 12 महिने मेळटा. फक्त हे पावसाच्या दिसांनी जे आसा न्ही, म्हणजे किल्ला भशेन होता. हय पावसाच्या हय. दिसांनीच ह्यो गोष्टी मेळटात. सो तातून आडूकपणा खूप असता. सो म्हणजे द ट्रेडिशनल वे वॉज की हे सायडीकचे कट करपाचे सुरयेन आणि ताका अशे बुराक घालून दवरतात. अशे सुरयेन अशे कोचावन दवरपाचे आणि रातभर भिजोवन दवरपाचे. सो तातूंतले जे सगळे हे आसता पळय म्हणजे द बॅड प्रॉपर्टीज आडूकपणा ती सगळे वता त्या उदकान. सेम लायक आमी बोणयेची भाजी कशी करून दवरता तशें. सो आमी रातचे आतां हे करून दवरिल्ले आफ्टर यू टोल्ड अस. सो हांगा बारीक बुराक केला. सो वी केप्ट सम हे रातचे भिजोवन दवरपाचे आणि आता ताचे आमी रवा फ्राय चैतन्य रवा करता. फ्राय आणि चैतन्याक जेन्ना आमी विचारले तूं आज हेल्प करता म्हणपाक इंजिनियरिंगचे आपले कितेंय सांग कुकिंगेचे आपले काय सांगू नाका. सो केन्ना हेल्प करना किचनान केन्ना करता हेल्प. मातशें टर्न कर आ, करता, कितें तरी करता. रेस्टॉरंट यू हॅड टू लर्न एव्हरीथिंग. ओके थोडीशी आवड आशिल्ली केन्ना करपाची. आवड केन्ना आसा गेला तशें? किचनान. ना तितले ना पण आवड आसा करपाची. हम्म. नवीन नवीन कितें तरी ट्रायल करपाचे आणि ताका खावपाक घालपाचे अशें म्हाका Okay. आतां सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस. आवड सुरू जाली आता. सो फर्स्ट आमी हे जे आसा न्ही ते घेतले आणि ताका लिटरली अशें आमी चाकवान होल मारून घेतले अशें पद्दतीन. ओके सो म्हणजे भितर उदक वचपाक आणि ताचे हो, मागीर ते सगळे शिजपाक करून बरें घेता. जाता. ताच्या उपरांत ताका हळद मिरची पावडर हे लावन तेचे आणि मीठ जाय तितले ते लावन ताका एक लेयर कसो तयार करता. मॅरिनेट करून Marinate दवरपाक. करता. ओके ओके ताका आमी भिड्याचो तवो म्हणटा किंवा रॉट आयर्नचो तवो असो म्हणटा. तो आमी आतां गॅसार दवरला आणि गॅस चालू केला आणि हेचेर आतां आमी पंचामृताचे कोकोनट ऑयल जे आसा ते घालतले. तो मेरेन आमी हो रवो आसा आणि तांदळाचे पीठ सो तातून हे करून घेतला म्हणजे कोट करून घेतला. लोक चडशे हे पळयतात की गोंय अजुनी खंय तरी पोर्चुगीज टचूच आसा आणि खंय तरी वेस्टर्न हे दाखयतात मोर ऑफ चर्चीज मोर ऑफ बिचीस. पण ते गोंयचो ट्रेडिशनल देवळां म्हणा की बाकीचे हे ते तूं कशें पोर्ट्रे करता हितून. सो हांव हेरिटेज टुअर्स डिझायन करतालें. आतां हांव म्हजो युट्यूब चॅनल आसा सावनी शेटये म्हणून. ओके सो हांव खंय खंय गोंयान जे प्लेसीस आसा थंय वता आणि वी शूट अ व्हिडिओ अबाउट दॅट okay. टेम्पल इन डिटेल. पयलीं आमी इंग्लिशीन केलो मागीर आमी मराठीन थोडे केले आणि नाव वी आर डुईंग इन हिंदी. सो वॉट वी रियलायज कोंकणी मनशाक खबर आसा की हांगा देवूळ आसा म्हणून आणि तो थंय लोकली वचून इन्फॉर्मेशन घेवं शकता. इन्फॉर्मेशन पावना कोणा मेरेन टुरिस्टा मेरेन. एक्झॅक्टली आणि टुरिस्ट येता गोंयान आणि एका टुरिस्टाक पळयता तोय आय लव्ह गोवाचे टी शर्ट घालून आसता आणि ताका दिसता लोकलूच म्हणून. सो एक टुरिस्ट आपले परसेप्शन डेव्हलप करता दुसऱ्या टुरिस्टाक पळोवन. बट वेन आय डीड पॉडकास्ट लॉट ऑफ पीपल रोट व्हेरी इमोशनल मेसेजेस इवन यंगस्टर्स की जांचे एन्सेस्टर्स मँगलोर गेल्ले पयलीं की आमी कुलदेवतेक आमच्या गोंयान येतात. एका मनशान म्हाका मेसेज केली की आपूण एअरपोर्टार तुजो पॉडकास्ट पळयतालो आणि आय हर्ड अबाउट दिस. आय हॅव बीन ऑलवेज कमिंग टू गोवा. आय नेवर न्यू दिस साइड ऑफ गोवा. ओके So he at least visited one temple in Ponda. So that was impact for me. राईट. कोंबच्यो आमी फ्राय करतात ते पंचामृता कोकोनट ऑयलान
ओके, सो आमचे कोमच्यो हांगासर फ्राय जाता आनी ह्यो फ्राय जातकच आमी हे सगळे टेस्टूय करून पळयतले कित्याक हांगासर एक स्पेशलिटी आसा जी हांगासर पंगत वाडटात आनी तेच आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान आमी घेतली आनी त्या पंक्तीच्या सेगमेंटान वचचे पयलीं म्हणजेच आमच्या आस्वाद ह्या सेगमेंटान वचचे पयलीं आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर, सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आमी पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद. तुमचे फूड चॉयसीस काय उरल्या सो तुमच्या खातीर एक रॅपीड क्वेश्चन आसतले. ओके, सो रॅपीड फायर राउंड आमी स्टार्ट करूया. चा की कॉफी? चा. ओके, तिखट की गोड? तिखट. गोड. ओके, वेज की नॉन वेज? नॉन व्हेज. फिश. चिकन की फिश? फिश. चिकन. ओके, सो लव्ह मॅरेज आशिल्ले तेका लागून चडश्यो चॉयसीस सिमिलर जाल्या ओवर द इयर्स. उलट्यो आसात. फूड सगळे उलट. सगळ्यांत चड कोण उलयता? ते. सारखे परफेक्शनिस्ट कोण? दोघूय ना. दोघूय ना. दोघे ना. ओके, फुडी सगळ्यांक कोण? बोथ. ओके, फुडी आसपाकूच जाय ह्या प्रोफेशनान आशिल्ले कारणान. सो आता प्रोफेशन आणि हे सगळे सांबाळपाक कशें जाता? So we are trying to balance Balance. mix match. तातूंत बेबी आसा. हय. So what we realized was म्हणजे आफ्टर बेबी आणि आम्ही आता हांगा रावता पेडण्या, सो ट्रॅव्हलिंग एवरीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट. Farm also needs full time research mode as a business development, and we both are not from a business studies किंवा तशें कितें किंवा neither from restaurant yet, so it's new learning. There is left and right brain. So he has engineering, so which is more practical. Mine is more with people, so we put that up together. व्हेरी नाईस. ओके, सो आमच्या आजच्या गेस्टान आमच्या खातीर स्पेशल प्रिपेअर केला ते 2 डिशीज ते आमी ट्राय करून पळोवया. आणि हांगासरली स्पेशलिटी आमी आयकल्या ती पंगत आसता आणि वेगवेगळे डिशीज. सो आय एम एक्सायटेड टू टेस्ट ऑल द डिशीज हियर ऑन माय प्लेट. सो लेट्स स्टार्ट. ओ माय गॉड, आमची इतली परफेक्ट थाली हांगासर रेडी आसा एंड आय एम एक्सायटेड टू टेस्ट इच एंड एवरी हांगासर डीश आसा तो. आणि पण हेजो आस्वाद घेवच्या पयलीं आमची आजची गेस्ट वेळान वेळ काडून आमच्या खातीर इतले हो स्पेशल मेनू सगळो प्रिपेअर केला आनी दॅट टू फॉर अ 50th एपिसोड ऑफ स्वाद आस्वाद. अ परफेक्ट ट्रीट फ्रॉम यू. थँक्यू सो मच. आणि रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आसा आमच्या आजच्या गेस्टांक त्यांचो पंचामृता हॅम्पर दिवचो. सो हांगासर आमी पळोवंक शकता की वेज आणि नॉन वेज दोन्ही हांगासर डिशीज आमच्या पानाचेर वाडल्या आणि बरें दिसता पळोवन की आमची गोंयची खाद्य संस्कृती तुमी इतली प्रमोट करतात. ही फक्त गोंयकारांच्याच मदीं न्ही पण खुबशे पर्यटक हांगा येतात ते हेजो आस्वाद घेवपाक मुद्दम येता आणि खरेंच एक प्रॉपर ट्रीट म्हणू शकता. आणि जी खवय्यी आसा तांच्या खातीर जाल्यार सामकी ही लॉटरीच म्हणू शकता हांगासर आमी. सो हांगासर चिकन आसा, करी आसा, मागीर रायता आमी केला तो स्पेशल रायता, मागीर सांसव आसा. फार्मा वयले पायनॅपल सांसव. ओके, पायनॅपल, वालाची भाजी फ्रॉम द फार्म. भेंड्याची भाजी इज ऑल्सो फ्रॉम द फार्म. फार्म फ्रेश. हय, फार्म फ्रेश. उकडे तांदूळ लोकल सोर्स आणि तांदळाची भाकरी बिकॉज वी डू म्हणजे पेडणे स्टाईल चिकन हियर. सो विथ दॅट तांदळाची भाकरी
मागीर ह्यो मुटल्यो म्हटल्यो ज्यो पारंपरीक आमचे स्वीट डिश श्रावणान आमी करतात ते हे कोमच्यो आणि दिस इज काकडीची कोशिंबीर. ओके खमण. सो स्टार्ट करताना म्हाका दिसता हांवें कोमच्यो स्टार्ट केले बऱ्यो हा. कित्याक सांग आय वॉज आणि- वेटिंग टू टेस्ट दीस आणि ताच्या बरोबर सोलकडी गंजनाची सांगलेले सोलकडी हय. असे कितले प्रकार करता सोलकडीचे सोलकडीचे कमीत कमी 7-8 प्रकार जातात. 7-8 प्रकार. ओके सो तुमकां टेस्ट करपाक जाय सगळे येवपाक जाय आनी हांव आतां हे टेस्ट सगळे करून पळयतले. जे नॉन व्हेजिटेरियन आसा तांकां जर शिवराक खावपाक जाय जाल्यार म्हाका हे टेस्ट आसा कळचें ना कितें तें परफेक्ट. आणि कोशिंबीर आमी लिंबाचे रायता ऑलरेडी टेस्ट करून पळयला दॅट इज टू गुड आणि सगळे आमी टेस्ट करून सगळे सोंपयतले आमी. सो आजचें जेवण सगळें हे सोंपोवच्या पयलीं रिक्वेस्ट करता आमचे आजचे गेस्ट तांच्यांनी आमचे सगळे पळोवप्यां खातीर एक ल्हानसो मेसेज दिवचो. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू तुमी हांगा आयली आणि म्हणजे फार्म आमी हे जे कितें एफर्ट्स आमचे आसात ते तुमी पंचामृत स्वाद आस्वादान तुमी प्रमोट केले आणि आय एम व्हेरी हॅपी टू सी दिस इज द 3rd सीझन आणि ताचो 50th एपिसोड. Yeah. सो तुमचे आमी खुबशे एपिसोड्स पळयत आसता. तुमचो रोकडोच 100th एपिसोड जावनी Thank you so अशें much. विशेस दिता. आणि जांकां कोणाक अशें गोंयचें जेवण जेवपा जाय ऑर इवन वेन दे गेट गेस्ट तांकां जर ट्रेडिशनल गोंयचें जेवण आणि एज विथ अ फार्म एक्सपिरियन्स तांकां जर जाय दे कॅन डेफिनेटली कम टू डॉक्टर मलिक्स फार्म. But we are open only on pre-booking, so they have to contact us before coming because everything is cooked freshly with a proper curated menu. थँक्यू. आणि हाचो आस्वाद आमी आतां घेतलीच पण तुमकांय जर हाचो आस्वाद घेवपाक जाय तुमकां खबर आसा खंय येवपाक जाय डॉक्टर मलिक्स फार्म आणि ऑब्वियसली तुमी प्री बुकींग करून येवपाक जाय हे सगळें तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या प्लेटीचेर. सो फुडल्या एपिसोडान अशीच मेळटली आमी एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर तांची फुडी सायड आमी जाणून घेतली तांची इन्स्पायरिंग स्टोरी तुमच्या पर्यंत पावयतली. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू.